फाटल्या सुमार 15 दिसांच्यान रातच्या वेळार हे गवे लाखेरे वाठारांत भोंवतना नदरेक पडटात. किमान 10 गव्यांचो कळप आसा अशें कांय लोकांनी सांगले. रान खात्यान ह्या गव्यांक धरून तांकां अभयारण्या सारक्या संरक्षीत सुवातीचेर सोडचे अशी मागणी एक बागायतदार आनंद मांद्रेकार हांणी केल्या. गव्या रेड्यांनी आमकां धुमाकूळ घातला. किती दिसाले गवे येतात ते? 15 दीस सुमार जाले, 15-20 दीस पर्यंत येता. पण कितले आहात गवे? गव्या रेड्यांचो कळपूच आहा, म्हणजे 8-10 तरी आसतले ते, बारीक आहा आनी मोठे आहा. तेंच्यांनी आता गव्यांनी कितें केलां नेमकें हांगा? नेमकं म्हणजे हांगा सगळ्यांनी कुळागरांनी नाशाडी करून उडयल्या, तें सगळें कांदून उडयल्या हेंच्यांनी. आनी रातचे 8:30 सुमार येतात ते. परत गेले जाल्यार ते अमके आंगार अशें येतात. तुम्ही आता गव्यांक खातीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक कितें सांगूंक सोदतात? फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान ताका वेगळो तेंची बंदोबस्त बंदोबस्त मातसो करपाचो. नाजाल्यार तुमकां रातच्या टायमार रातच्या टायमार भायर सरपाकूच दिना, भंय दिसता खंयच्या टायमार आसतात ते. तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.